जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका भुलयलोय आनी हांव तुका भुल्लो. तूं म्हजे प्रास बळिश्ट देखून तुवें म्हजें जैत वेलें. हांव दीसभर खेळण्याचो माल जाला. हर एकलो म्हज्यो केबडायो करता. हर एक फावटी हांव उलयतना हांवें बोबाट मारून म्हणूंक जाय, जुलूम आनी नाच. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका दीसभर आकमानाचें आनी खेळण्याचें कारण जालां. हांव तसो उगडास करचो ना. ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना अशें हांव म्हणटों, पूण म्हज्या काळजान एक जळटो उजो पेटलासो दिसता. म्हज्या हाडांनी तो रिगला. ताका दमावंक प्रयत्न करून हांव थकलां. म्हज्यान हें सोसूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडूपकार. मुझ्या सुम्या, मुझ्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणीता. मुझ्या सुम्या, मुझ्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणीता. देवा, तुजो म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक हांव अतरेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणीता. उदक नदलेली सुखी धरणी बरी, मुझे कोर तुका लालिता. मुझ्या सुम्या, मुझ्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणीता. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दीस उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखून हांव आशेता. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवा प्रास श्रेष्ठ. मुझे वोट तुझी महिमा वर्णिता. मुझ्या सुम्या, मुझ्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणीता. सगळ्या म्हज्या जिणेंत हांव तुका वाखण तोलूं. तुजें नांव काडन हात सोडतोलूं. परवणेचे जेवणे परी म्हजो आत्मो दादोशी जातोलूं. संतोषाच्या तळ्यान म्हजें म्हूण तुका वंदितली. मुझ्या सुम्या, मुझ्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणीता. कित्याक तूं म्हजो सदांच कुमुखदार. तुज्या पाकड्याचे सवलेकार हांव संतोसता. म्हजो आत्मो तुका तेंगून रावता. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळ धरता. मुझ्या सुम्या, मुझ्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणीता. मुझ्या सुम्या, मुझ्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणीता.
पावलून रोमांगारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेल्या व्हड काकुळतीचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावं तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणेचेंच रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ तावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मलगड्या शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन, देव तें निर्मिना जावं सोम्या, तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टोंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवन म्हणा लागलो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना. म्हजे वाटेर आडकळटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाटोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोस म्हणया तर हातूंत कितें फायदो? वो आपलो जीव पाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत? मनशा पोतू आपल्या बापाचे महिमेन आपल्या दुता सोवें येतलो आनी ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर. वाकानी तुका ए क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भावा भयणीनो, आज आमी सद्या काळाच्या 22व्या आयताराच्या देवस्तुतेचेर थोडो नियाळ करता आसतना आयची वाचपां जीव होगडावन जिवी जोडचें कशें म्हणले विशीं नियाळ करूंक आपोवणें दितात. आमच्या जिविताचेर एक दिश्ट लायली तर आमी पळोवंक शकतले हांगी जल्मातावन आमी ह्या संवसाराचेर कशें गाय जैत वरचें म्हणल्यार चिंतपांनी वाडोवन आसा. कशें गाय दीस काडचे हाचे वयर चड महत्व दिता. आनी ह्या संवसाराच्या दृश्टे प्रकार आमच्या जिविताचे निर्धार घेता. आमचे व्यक्तित्व संवसाराचे शैले प्रकार आपणाक कशें जाय तशें रुपीत करता. सगळ्याचें उत्तम जावन हो कुडीचो जीव कसो सांबाळचो, ताका पिडा येनातल्या बरी कशें पळोवचें, सोबाय कशी वाडोवची, अशें साबार संगतींनी कुडीची आमी जतन घेता. तें सहज आनी तें गरजेचें. आनी एका कुशीन पळयलें तर अधिकार, अस्तबोधीक, नांव, संवसारी वस्तूचेर विपरीत आशा, गम्मत, मजा हेंच जिविताचो शेवट म्हूण जियोवचेंय आमच्या भोंवतणी पळोवंक मेळटात.
अशें आसता हो आधुनीक संवसार केवल संवसारी वस्तूचेर पातयेवन देवाचे विरोध झुजून आसा. हें कांय नवें जावं न्ही. हर एका दिसा माध्यमांनी हाचे विशीं आमी आयकता आनी वाचता. हे सर्व संगती आमी पळयत आसतना आमच्या मतींत थोडी सवालां उपजोवंक पुरो. हे आमचें जिवीत केवल ह्या संवसाराचे मात्रगी. ह्या संवसारार 4 दीस गम्मात मारून जियेल्यार पावना गी. मेल्ल्या उपरांतल्या जिविता विशीं चिंतून कितें फायदो. मोगाचेनो, पवित्र सभेची दोतोर न्हू आमकां शिकोवन म्हणटा की देवान मनशाक आपल्या संबंधांत वाडोवंक रचलां आनी केवल देवातय सस्तनाक एकवटचें मनशा जिविताचो निमाणो शेवट जावन आसा. तर मनशान सगळो संवसार आपणयलो म्हूण चिंतया. मागीर दीस वेता वेता जिवीतच बेजाराचें जावंक पावलें. जिवीत जियोवचेंच व्यर्थ म्हूण बगलें. तर ह्या स्थितीक पावता आसतना तें होगडायलें जिवीत आमी परत्यान आपणावंक साध्य गी. खंयच्या संवसारी वस्तूतावन हें होगडायलें जिवीत परत सोडूंक साध्य जायत. उगडास धरया मोगाचेनो, खंयच्योय संवसारी वस्तू देवान दिता आसतना ताका मोल बांदूंक शकचे नात. कुसून नाच जावच्या कुडी खातीर आमी इतलें पेसाडटा तर सस्तनाक बाळच्या आत्म्या खातीर आमी कितले वावरूंक नजो. देखून आमचो आत्मो शिवाय दुसरें कितेंच आमी ह्या संवसारांत व्हरूंक शकचे ना. जोबाचो पुस्तक अध्याय 1 अवस्वर 20 आनी 1 म्हणटा, विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांत भायर सरलो, विणगो हांव परतून वेतलो. आनी पवित्र पुस्तकी म्हणटा, जो कोण केवळ आपल्या जिवाची भद्रता पळयता आनी ताचो जीव राखोंक चड आनी चड आशेता तो होगडायता. कित्याक ह्या संवसारी वस्तूच्या की मनशाचो आत्मो उंचलें स्थान घेता. आमी जल्मातावन आमचें जिवीत आराम करता वय, पूण हे संवसारी जिवीत संपल्या उपरांत आमी सस्तनाच्या जिविताक पांय तेंगता वा सस्तनाक जियेता. पूण ह्या संवसारांत जियेता आसतना देवा संगी सर्गींच्या राजांत सस्तनाक जियोवचें वा देवातावन विंगड जावचें म्हणलो निर्धार आमचो. ह्या संवसाराच्यो चड संगत्यो नाश जावन वतल्यो, पूण आत्मो शाश्वत. आत्म्याक मरण ना. देखून मोगाचेनो जेजू म्हणटा, मनशान आपलो आत्मो होगडावन सगळो संवसार जोडलो तर हातूं कितें फायदो. तर हें जीव होगडावन जिवीत जोडचें कशें. हाका जावन आसा जवाब ती क्रुसिफिक्स. जेजूक मारलो तो कुरीस जावन आसा ह्या सवालाक जवाब. तो आमच्या खातीर मेलो आनी बापान ताका जिवांत उठयलो तो जावन आसा आमचो बरवसो. सा पावलो थेसलोनिका घरांक बरोवन अध्याय 4 अवस्वर 14 अशें म्हणटा, जेजू मेलो आनी परत्यान जिवांत जालो. आनी कोरिंत घरां बरोवन अध्याय 5 अवस्वर 15 म्हणटा, आमी आपणा खातीर जियोवचें न्ही, बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवांत जालो ताच्या खातीर जियोवचें. देखून जुवावन अध्याय 2 अवस्वर 25 सांगचे बरी, आमच्या सोम्यान ताच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं ताणें आमकां बसयलां तें हेंच सस्नीक जिवीत. आमी केदाळा जेजून शिकयल्या वाटेन चलतां तेन्ना सोम्याची शांती समाधान आनी संतोष अनुभव करतल्या. आनी हो संवसार केन्नाच शाश्वीत जावन हें आमकां दिवंक सोंसचो ना. सा पावलो रोमा घरांक बरोवन आयच्या दुसऱ्या वाचपाक भोव सोबीत रितीन समजणी दिवन म्हणटा, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावन जिणी रुपांतर जावन त्या दाळा तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात. देखून मोगाचें जेजून म्हणा, जो कोण आपलो जीव वाटोंक सोदता तो आपलो जीव खंडीत जावन होगडायता.
पूण जो कोण मुजे पासो तूं आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मग न्हू आमी आमच्या आत्म्याच्या बदलाक त्या आमच्या देवाक त्या आमच्या रचणाराक कितें फाटी दिवंक शकतले हांव? मनीस आपल्या रचणाराक आपल्या जिविता शिवाय वा आत्म्या शिवाय दुसरे कितेंच कसलेंच दिवंक शकचो ना. न्हू अमेरिकाची एक कलाकार अशें म्हणटा, जिवीत देवान दिल्लें वर्तें देणें तें बऱ्यान वापरून जें कितें आमी सोडटा, जें कितें आमी जाता तें आमी देवाक दिवचें देणें. देखून आमच्या भावार्थी जिविता शिवाय दुसरें कसलेंच आमी देवाक पाटी वा बदली दिवंक शकचे ना. तर न्हू दोन रितीचे वाटो आमचे मुखार आसात. पयलें संवसाराच्या बियान जीव राखून फेसाडचें आनी दुसरें सोम्या खातीर वा भावार्था खातीर आमचो जीव होगडावन सासणीक जिवीत आपणावचें. पयल्या वाटेर संवसार सळ घे, व्हड बांद आरावन घे, जेन्ना तूं संवसारी जिवितांत उन्नती जोडटलोय म्हूण सांगता. पूण केवळ ह्या वाटेर चल्ल्याव तर आमी संवसारी वस्तूंनी जीव वाटोंक शकतले पूण निमाणें सासणीक जिवीत होगडायतले. दुसरी वाट देवाचो अणभव जोडून सर्गी राज आशेवची वाट. ह्या वाटेन चलता तर आमी संवसारी मरतले पूण सासणाक देवाच्या राजाचे वारेसदारी जातले. हीच ती वाट आपणाकच इन्कार करून आपलो कुरीस उखलून सोम्याचो पाटलाव करची. न्हू ह्या वाटेन केवळ थोडोसो लोक पाशार जाला. तांकां आमी सांत सांतिन्यो म्हणटा आनी आतां ती वाट म्हाका आनी तुका उक्ती आसा. तर आमी सोम्यान शिकयल्ल्या वाटेन समकोन देवाच्या संबंदांत वाडोवन ताचे थंय सस्नाक एकवटचे तसले जिवे जिवंक जाय अशें करपा तस्सो सोमी आम्हा सर्वांक फावो करून दी म्हूण मागया.